ह्या कामगारांक 2 DAचे जे स्लॅब आसा ते फारीक जाल्ले ना। खरें म्हणल्यार ते तांकां फारीक करपाक जाय आशिल्लें, गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय आशिल्लें। सरकाराची जी महामंडळां आसात, जी महामंडळां डायरेक्ट सरकार हे करना, पूण सरकाराचे मॅनेजमेंट चलता। अशीच गोंयांत जवळ जवळ 17 महामंडळां आसात। 14-15 महामंडळांक ऑलरेडी 7वो वेतन आयोग दिला। जाल्यार दुधाची जी कंपनी जी गोंयची अपूर्वाची एकूच फॅक्टरी हांगा आसा कुर्डी, तिका हो 7वो वेतन आयोग कित्याक लागू करना हो प्रश्न आसा। आमी मेजॉरिटी कामगार हांगा जमून डिसिशन घेतला की सरकारान हेतून लक्ष घालपाक जाय आनी ताबडतोब 7वो वेतन आयोग आमकां थकबाकी सह फारीक करपाक जाय। हो 2016च्यान लागू केला, तो इमिजिएटली आमकां इम्प्लिमेंट करचो आनी आमची जे फाटली कितें थकबाकी जी आसात ती आमकां लागू करची। आमचे पेंडींग जे 2 DA आसात ते आमकां ताबडतोब दिवचे। टोटल इट कम्स टू ऑलमोस्ट 3 हेंचे अराउंड 25 lakhs प्रत्येक म्हयन्याक। आज मॅनेजमेंटाक 30 लाख रुपये फायदो जाता। आमच्यांतले जवळ जवळ 52 कामगार रिटायर जाल्या। 52 वर्कर्स हॅव रिटायर्ड। ते काम आमी सगळे वांटून करतात, न्यू रिक्रूट घेतलेले ना। कितलेशे रूट आमी बंद केल्यात, कितल्योश्यो योजना आमी ऑल्टर केल्या, जेतूनच्यान जवळ जवळ 7-8 लाख रुपया आमी सेव करता। आज एक कामगार जवळ जवळ 33-34 लाख रुपया प्रत्येक म्हयन्याक ह्या कंपनीक फायदो करतात, मिल्क डेरीक फायदो करता। आनी आमची लायबिलिटी जी येता गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय, ह्या डेरीक दिवपाक जाय, ह्या सोसायटीक दिवपाक जाय, इट कम्स टू अराउंड ऑलमोस्ट 21 lakhs, 21-22 लाख रुपये जाता। वयल्यान 13-14 लाख रुपया आमी जे रेव्हेन्यू जनरेट एडिशनल करतात। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द ऑल रेव्हेन्यू, एडिशनल रेव्हेन्यू जो आमी जनरेट करतात तो। सो आमी मागतात की हे ताबडतोब हेतून लक्ष घालचें। ह्या हेजो सोसायटीचो महामंत्री जावन आसा सुभाष शिरोडकार, जो ह्या फोंडेचो मंत्री आसा, तेणी हेतून लक्ष घालचें। भोवमानीस गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हेतून लक्ष घालचें। कोऑपरेटीव सोसायटीचो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटी आहा तेणी हेतून लक्ष घालचें। आमी इमिजिएटली आज डिसिशन घेतला, आमची जनरल बॉडी मिटींग जाल्या आज हांगा। जवळ जवळ आमी 135 कामगार आशिल्ले 145 आमी सगळ्यांनी डिसिशन घेतला की आमी 21 दिसांची संपाची नोटीस दिता आनी आमी आमचे एजिटेशन 7 दिसां भितर चालू करतले। ही संपाची नोटीस आमी मॅनेजमेंटाक दिता, लेबर कमिशनराक दिता, सहकार मंत्र्याक दिता आनी तशें गोंयच्या मुखेलमंत्र्याकूय फॉर इन्फॉर्मेशन धाडटले। सो 7 दिसां भितर 7 दिसां भितर हेजेर हे वाटाघाटी चालू जावपाक जाय सगळ्यो। ओके, संपाची नोटीस दिल्यार संपार आमी केन्ना वचपाक शकता, कायद्यान आमी संपार केन्ना वतले ते आमी ठरयतले। आमी 21 दिसांची आमी हें दिवपाक जाय। सो हे आयच्यान 21 दीस मॅनेजमेंटाक आसा आमचे कडेन डिस्कशन करून हे प्रश्न हाताळपाक, रिजॉल्व करपाक। सो तुम्ही मॅनेजमेंटाक बीन मेळ्ळे जावं आमी मॅनेजमेंटाक लेटरां धाडून थकले। तिणी आमकां रिस्पॉन्स केलो की आमची परिस्थिती सारकी ना, आमकां ह्यो गजाली त्यो कायलोळ्यो आमकां आयकपाची गरज ना। कित्याक गव्हर्मेंटाचें खंयचेंच एक हें आसा, गव्हर्मेंटाचें खंयचेंच खातें जावं तें परमनंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इरिगेशन, PWD, ट्रान्सपोर्ट, रिवर नेविगेशन, खंयचीच गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट प्रॉफीट मेकींग न्ही। गव्हर्मेंटाचें काम धंदो करपाचें न्ही, पयशे करपाचें न्ही। गव्हर्मेंटान लोकां खातीर वेवस्थीत चलोवपाची। ही एकूच अपूर्वाची जी दूद फॅक्टरी जी आसा ती गोंयभर लोकांक दूद दिता आनी हेका एक हें आसा, सर्टिफिकेट आसा, दीस इज द ओन्ली मिल्क डेरी विच इज प्युअर इन इंडिया। सो तें जर दवरतले आसत, कामगारांचे हितून खूब कश्ट आहा। सो गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हेजेर विचार करचो। आतां इलेक्शन बी येता, तेजे पयलीं ह्या गरीब लोक जनतेचे प्रश्न सोडोवचे।